दिना कोण दिना आमच्या पर्यंत आमकां ऑर्डर सिव्हिल सप्लायतल्यान येता न्हू 10 तारीख पर्यंत त्यांची ऑर्डरूच नसता त्याच्या फुडें कोणाक 15-16 तारीख पर्यंत ऑर्डर नसता आणि हेंचो टायम आसता 21 तारीख जाल्या उपरांत तुजें मशीन बंद दिला आमकां मशीन तेचेरूय आमकां तेणी सतायला आणि लोक आमचे कडेन येवन गाराणी घालतात की आमकां 22 तारखेर येतात आमकां दी धान्य आमचें पूण आमी दिवं शकना आता जितलो तुमच्याकडे कोटा येता गव्हर्नमेंट कोटा दिता तितलो तुम्ही कोटा घालतात म्हणजे रेशन धारक व्हरतात तो कोटा फ्री लोक ना रेशन फ्री न्हू म्हणटा जो जनरल येता तो जनरल येता ते व्हरतालो आणि जर व्हराना जाल्यार ते कितें करतात तुम्ही तो रिटर्न कोटा आसता तेंचे रिटर्न आसता तेंचो कितें ऑडिट जाता दर म्हयन्याक हय तेंकां रिपोर्ट वयता न्हू मशिनां दवरल्यान न्हू सिव्हिल सप्लायर येतात Daily अचानक report पयली कितें करताले ते अचानक भेटी दिताले खरीच ती आता बिलां चालू जाता आसा अजूनही चालू आसा तेंचे ते आता दवरला तेंच्यांनी पण तेंच्यांनी जे मशीन दिला ते दिसा दीस तेंकां रिपोर्ट वयता हे सगळे रेडी आसता सगळे तेंच्या पर्यंत वयता तरी तेंच्यांनी आता भरारी पथक दवरला ते एक सतवपाक दवरला ते येतात हे साग मेजता आमकां कांयच असले ना दवरा तुम्ही जाय ते करा पण आमची कितें ती सोय करा पोटाची आता तुमची मागणी किती आसा सगळ्यांची आमची इतलीच मागणी आहा सगळ्यांची की आमचे आसा पळय कितें मार्जीन दिता ते दियाना जाल्यार ते आमकां एक पेमेंटूच करा तेतून तरी आमी पळयता आमचें कितें जाता ते ती गजाल आमकां कळटा हे धान्य गरिबाच्या पोटान वयता आणि गोंया सारक्यान हो सरकार हे फ्री दिता अशें दिसता ते भुरगे व्हरतना सुद्दां लसतात फ्री धान्य आमकां जाय काय म्हणटात पूण ह्या गव्हर्मेंटाक कळना अरे बाबा तुका दिवपाचें आहा जाल्यार ते UP बिहाराक व्हरून दी मरे तूं हांगा आमच्या तकलेर कित्याक हे मारलां तूं पळय मरे आयज गोंया तुमीच सांगतात लिडर आसात ते गोंया गरीब आनी तुमीच सांगतात आमचें गोंय आयज खंयच्या खंय पावलां म्हणून पूण हांव म्हणटा कितें तर अशें आमकां तुमी हे लोकांक घालतात लोक व्हरून ते माडाच्या मुनान तांदूळ पुरतात तुमकां आमी जाय जाल्यार दाखयता अशें कित्याक ते तांदूळ दितात तुमी ती प्रत्येक म्हयन्याक मनशाक 5 किलो फ्री 10 किलो म्हयन्याक एका म्हयन्याक चुकलेले दुसऱ्या म्हयन्याक अशें तुमचें चालूच आसता ते हांव एक रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन की तूं दी बाबा फ्री दी कितेंय कर पण आमकां आमचें मानधन एक निदान म्हयन्याक 25,000 तरी आमकां म्हयन्याक मानधन दी आमी भितरल्यान सगळे भागयता अशें आमी आतां सद्या विटलेले आसा नाजाल्यार ती सोसायटी धान्य शॉपां जी आसा ती बंद तरी करून उडय विकून जगता अशी कितली सोसायटी आहात कितले पेडण्या तालुक्यान 48 सोसायटी तेतूंतले 12 आसात ते तालुका सोसायटीच्यो उरलेले आसा ते सगळे प्रायव्हेट आसा तेतून करून थोडे फक्त सोसायटीचे चलयतात आणि कांयच ना तेंचे कडेन ते शाकूच मेल्ले वयतात थोड्यांची बाबड्यांची ल्हानशी शॉपां आसात तेचेर ते गुजराण करतात आयज जर हे भुरगे पळयशात हेंचे कडेन गव्हर्मेंट काय ना काय आनी कसलो सोर्स ना फक्त ते रेशनिंग त्या शॉपांचेरूच जगता हे सरकारान मातशें लक्ष दिवचें हेचेर आमचे कडेन 20 न्हय 30 हजार सुद्दां ते भरतले जाल्यार ना जाल्यार आतां कितें करचें आमचे पयशे थंय भरलेले उरलेले आसात आतां पयलींचे तर तेणी कितें दिल्लेच ना थोडेशे दिले एक जर जाता 10,000 आमचे जाल्यार तो आमकां दिता 50-60 रुपया अशे हेचेर येता